दिव्यवाणी 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 मुझ्या आणि तुझ्या सोडोनदारान तुझ्या आणि मुझे सोडोने खातीर समकल्ली ती कुर्साची वाट नियाळूंक आमी हांगासर जमल्या. ही कुर्सा वाट 14 तेसावांनी आमी नियाळतना जेजू सांगता आमी रावया, ताच्या सांगता आमी समकोया, ताच्या कुर्सा कान दिवंक न्हय तरी आमचो भवार्थ कुरीस व्होवंक कुमक आनी आदार मागया. कुर्सा मोडे दोके माता कते से ते शोभे रावता पोत्र करसारोम काळता. पयलें जेसांव जेजू मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. बरेपण केल्ल्या जेजू कुर्साचें मरण बरेपण जोडिल्ल्या त्या लोकांतां कुर्साय ताका म्हणून बोबू हें तोवळ घडिल्लें. पूण आज कितें घडटा? म्हाका उपकार केल्ल्यांक हांव अनउपकारी जायना. म्हजे गरजेन पावुल्ल्यांक तांचे गरजे वेळार हांव तोंड गुंडायना. अशें कर आतां हांव जेजू म्हणजे म्हज्या पेल्याक अनउपकारपण दाखयना आनी मुखार अशें करिना जावच्या कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव मक्तबकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजा कुर्सा मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरें तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. म्हाका जिणेंत कश्ट मेळटात. म्हजे जिणीस हे कुरीस जावंक पावता. तोंडा उतराक हांव तें देवान धाडिल्लें स्विकार करता म्हणटा. पूण न्ही जावन हांव तें देव मोगान स्विकार करता. देवा पुरपुरता आनी हे कश्ट येवंक कोणगी म्हजो विरोधी कारण म्हणून ताका शिरपता. अशें आनी मुखार करिना जावच्या निचव करया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव मक्तबका खंयचेय गाय म्हज्या काळजा कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा बांदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. जेजू पडटा तरी उरता आनी परत चमकता. पडणें स्वाभावीक. आमी दांटोवन पडटा, निसरोवन पडटा. हाच्याकी चड आमी पातकान पडटा. हेर पडण्यातावन कशें उरता वंगी तशेंच पातकातावन उठोवन सोमको प्रयत्न करया. सोम्या काकुळदामची कर मक्तबका खंयचेय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथें तेसांव जेजू आपल्या दुखेस माये भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. जेजू ताच्या मायेक देखता आनी तांची दिश्ट एक जाता. तीं एकामेका पळयतात, एकामेका तांच्या दिश्टीनीच तीं बुजयतात. हांवें म्हज्या मायेक म्हणजे म्हज्या वडिलांक देखता. तांच्या उतार प्रायर तांकां सांबाळटा. आमच्या वडिलांक मान दिवंक कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव मक्तबकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 5वें तेसांव सिरेनाचो सिमो जेजू कुरीस व्होवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता.
सिरेनाच्या शिमोंक कुरीस वावोंक बोळ केलें. हेरांक उमो करूं म्हाका कितले संदर्भणांत. हेरांच्या गरजां पावोवंक हांव कितलो मुखार. अर्थीक रितीन आनी हेर रितीन घटमूट आशिल्ल्या हांवें हेरांक उमो करूंक जाय ही कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. सोवेंच तेच हांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. वेरोनिकान जेजूचे मुखामोळ पुसिल्लें म्हत्वाचें तर तिचें धैर्य मेस्वेनेचें. म्हाका आनी तुका हेरांक बुजोवंक हेरांच्या दुखान वांटली जावं कितलेशे संदर्भ लाभतात. पूण आमकां वेळ आसा. जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तें तुमी केलें. हेरांक उमो करूंक कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. सातवें तेच हांव जेजू दुसरे बोटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या खांद्यार भरादी कुरीस तो चलता कश्टांची ती वाट. ताची कूड नित्राण जाल्या. ताका बळ सकत न्हाण जाल्या. मनीस पाताक आदारता. परत्यान परत्यान ते आदारता. थोड्यो बोटी तो कंगाल जाता आनी बरवसो सांडटा. जेजूचें हें दुसरें पडणें कंगाल जाल्ल्या मनशांक धैर्य दिता. निराशेच्या वेळार भरोशान जिवंक कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. आठवें तेच हांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजू म्हणटा रडा नाकात म्हजे पासोन. बगा रडा तुमचेच पासोन. आमी तुमचे पासोन कित्याक रडोवंक जाय. पूण कितले फावटी आमी हेरांक रडोवंक करूंक ना. हेरांच्यो सुखी विशयान परत्यान परत्यान सांगून ताणें रडच्या पर्यंत ताका हिणसून हांव उलयना. हेरांक बरेंच करूंक आमी कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. नवें तेच हांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. तुजे आनी म्हजे खातीर तुजे आनी म्हजे वरवीं तुजो आनी म्हजो सोडोनदार परत्यान आनी परत्यान धरणीक शेवटाता. हांगा म्हजो सोमी धरणीक शेवटाला म्हूण हांव कळवळटा. आनी थंय म्हज्या भावा भयणीक हांव शेवटिता न्हय. हेरांक कश्ट दिता. पडल्ल्या उखलोवंक कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. दावें तेच हांव जेजूचें आंग वस्तूर काण ताका विणगो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजू विणगो केलो आंग वस्तूर काण. पूण आज कितें घडटा. म्हजे जिबे वरवीं न्हय आशिल्लीं घडपांकर हेरांच्यो खबरो उलोवन मान काड. हेरां मुखार म्हज्या भावा भयणीक हांव विणगो करिना. आमची जीब सांबाळन जीव कृपा मागया. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मैं मक्तब का कंसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें तेच हांव जेजू कुर्सार किळयतात.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याच्या बायन कुसावळी सोडले सगळो संसार. जेजू कुर्सार किळायलो, सोसूंक जायना तितली दूख ताका दिली. पोटसाक सांगून कितलेच्या अपराध्यांक सुटका मेळाशें कर. निरपराध्यांक शिक्षा दिवंक तांकां कुर्सांवचे आमी पळयता. आमच्या सदांच्या जिणयेन खोटी उलयना म्हूण निर्धार घेवया. सोम्या काकूळ आमची कर. समया खागोत आमची कर. सदैव मक्ताबका खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याच्या बायन कुसावळी सोडले सगळो संसार. हेरां पासून जियोवन हेरांक बरें कर. आतां हेरां पासून सोम्यान कुर्सार जीव दिलो. आमी आमचेच खातीर जियोवचें न्हय. आमी क्रिस्तांव देखून आमी हेरां खातीर जियोवंक शिकायचे. जेजूचे मोर नियाळतना पेल्याच्या बरापणा खातीर त्याग कर जियो करपा मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. समया खागोत आमची कर. सदैव मक्ताबका खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याच्या बायन कुसावळी सोडले सगळो संसार. आदी मरणाच्या घरा दुखेसांक भेट दिवची तांकां बुजोवची बरी रिवाज आशिल्ली. आधुनीक मनशांक विविध राटावळी मदें हें कश्टांचें जालां. दुखेस माये बुजोवची आमी दुखेसांक सदांच भेट कर तांकां बुजयतल्या म्हूण निचेव करया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मक्ताबका खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 14वें तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. सोडले सगळो संसार. सर संपदले म्हूण ताणें चिंतलें, पूण जेजू मेलो आनी जिवंत जालो. आमची येदोळची जिणी कशी ती जावं. पूण ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळा उपरांत आनी प्राजीत काला अखेर जाताना तरी ती बदलूंक जाय. आमच्या सवयांक आमी निकेपूंक आनी नव्यान जिविताक आमी जिवंत उठोवंक करपा मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मक्ताबका खंयचेय गाय म्हज्या कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. क्रिस्त आमचे वाचून खालतो जालो मरणा पर्यंत. प्रार्थुया येसू मिया ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळा वरवीं आमकां नवें जिवंक करपा दी आनी आदार लाभय. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसवडो आसा आमकां आमचे सगळे मुशिता तशें आमची वाद कामां बस आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका पूण मेळटले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरले सोम तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचें पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडयेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या एका दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता. बरी भेटून तुका वंदिता. तीन पोळी तुका हसिता. दया माया तुझी नियाळता. बाकीचीनी बोगस म्हूण मागता. आदार करपा बेसावा शेता.
जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसकारांक तुझ्या गीता गाऊन प्रणव अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. मगाच्या भावांनो भयणींनो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. प्राजीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगसो येवकार मागता. एका मनाचे काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भ अर्गामी सिद्धा फबी आनी जेसी मेंडोन सदोहागादार स्मिथा फर्नांडीसाची कॅन्सराची पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावन चेहऱ्या पसोत मी स्थिता सपती सोविन फर्नांडीस होन्नावर हे सर्व पसोत मागी आम्हा समेस्तां पसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तां सोडास कडून तांच्या पसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानो आज प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. दैवेक कृपेचे सक्तेन बरोवन नव्या जिविताची सुरवात करूंक आयची देवस्तुती उलो दिता. तिस कृपे जिविताची जर आमकां दादोशी करूं आनी प्राजीत काळ पत्की जिणेक पाठ करून नव्या जिणे मरिफात जिवंत क्रिस्ताचे कृपेन बरोवन पत्की जिणेक पाठ करूंक देवाची कृपा मागया. मगळ बाबडीनो सुमी जावन आसा जिविताची झर. ह्या झरींतलें उदक पियेता तो केदिंगस ताणें ना म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या झरीचें उदक पिवंक तुमी हांगासर आयल्यात. सुमयेच्या झरींतलें उदक पिवून आत्मीक थान बगोवंक आनी संतुश्ट जावंक देवाचें उतर आपोवणें दितना त्या उतरा खाल आमचें जिविताच्या झरी सरशीं वृथा करूंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजान तावन दुखदन बोगसणें मागतल्या बोगसणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळतकर तूं पातक्यांक पोंगायलाय क्रिस्ताका कुळतकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळतकर सर्व पदवेदा दैव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर हृदयां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसला सुगड आसकडया तांच्या बसोत आमी मागया. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया. देवा पातक्यांच्या भोव दयाळ बापा तूं सगळ्या काळजांचो तळ देखताय आनी आमचें पातके जिवीत तुज्या भोव पवित्र दोळ्या मुखार सदां उक्तें आसा. तरी तुजें सासनाचें जिवीत आमकां दिवंक पातकाचे सोदनेक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या पातकाची आमकां खरी वळख दी. तुज्या बोगसण्याची आनी साश्टीक जिविताची आमच्या काळजान तान दी आनी तूं सुती तान बागय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवरसले येता ससनाच्या ससनाक. आमीन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. पूण त्या वेळी इस्रायल परजा उदक नासतना ताणें वळवळ्ळो आनी मोयचे विरो शिण उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांत कित्या भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणें मरचे खातीर. मोयजेन सुरेस्परा बोब मारली आनी म्हणलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावच्यार आसात. तेन्ना सुरेस्परान मोयचेक म्हणलें, इस्रायली तांच्या थोड्या मालगाड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारली ती बेतकाटी हातान धर आनी वोस. हांव होरेबाच्या कटपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. कटपाक मार आनी
लोकांक पिवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायली तांच्या मालगाड्या मुखार मोयगेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून. सर्वेस्पर आमचे मदें आसा की ना? देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया संतोषान सर्वेश्वराक उल्हासया. आमच्या तारणाचे कडाप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गास्तुती करूं ताचे समोर येवया. गीतां गायन आनी ताची गीत गावया. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवाची दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हिंड. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सांग पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, भोवतवरी आमी नित्योन जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतयेन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावसे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचे सुदेशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण भरवोसो धरून उल्हास पावता. असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक शकत नासल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वक्त्या मनशा पासून मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितीवन मनशा पासून ससाऱ्यान मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासून आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरी देवान आपूण कितलो मोग आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता,
महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सोम्या तूं करो संसाराचो तारो दी म्हाका तेजरीचें उदक हांवें ताणें नाशें वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पर आसूं वर्तमान प्रकट करून म्हजी वतनी काळी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं भगवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता समारियांतल्या शिकार नांवाच्या एक शारांत तो पावलो जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो थंय जाकोबाची बांय आसली जेजू पैनाचे पुरासणेन आयलो तसो त्या बांयच्या काट्यार बसलो सुमार 2 पारांचो वेळ तो तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली जेजून तिचे लागीं विचारलें म्हाका पिवूंक इल्लें उदक दी ताचे शिस काणमोलाक घेवंक म्हणून शाराक गेल्ले तिणें म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार ना तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हणल्यार कशें जुदेव आनी समारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो जेजून ताका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तुमचो ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बांय बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वसरां हेस बांयचें उदक पियेल्लीं तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें जेजून जाप दिली हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदिंकच ताणें वचोना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्या दोंगरार देवाक आराधन करताले पूण तुमी सुदैव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सतमान बाये ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेना आसलेल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता कारण सोडवून येवची सुदैव लोकां तावन पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय देव आत्मा देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी सई स्त्रियेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटा तो मागलेलो येता म्हूण हांव जाणा तो इतस सक्कट संगती आमकां सांगतलो जेजून म्हळें हांव सुतो तुजे लागीं उलयता तो हांवें केलां तें सक्कट ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून समारियाकार ताचे सरशीं आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून ताणी ताचे लागीं परतलें
देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकोवण ताच्या तोंडांतल्यान आयकल्ले वरवीं आनी जायत्या जाणांनी ताका सतमानलो. तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आत्मा आतां सतमानता न्हय. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हें पगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, मनशां थंय 2 तरांची तान आसा. 2 तरांची तान, एक कुडीची तान आनी एक अथम्याची तान. कशें मनशाक 2 तरांच्यो बूक आसा, एक कुडीची बूक आनी एक अथम्याची बूक. तुमी हांगासर मिसाक आयल्यात अथम्याची बूक थांबोवच्याक, अथम्याची तान थांबोवच्याक. कित्याक जिविताची जर देवाचें उतर जावन आसा अथम्याची तान, जिविताचें खाण सुमयेचें मांस जावन आसा आमचें अथम्याचें पोशण. पूण कुडीचें खाण, कुडीचें पिवन कसलें? पोटाचें मात्र गी. आमी पिवचें उदक वा च्या कापी वा इतर संगती आमच्या कुडीच्या कणाची तान बगोवची संगती गी, वा आमच्या पोटाचें खाण आमी खावचें खाण जावंक पुरो पेज शीत वा पुरो खंयची रोटी वा खंयची मांस मासली आमच्या पोटाची भूक थांबोवची फकत वस्तू गी. तांणी बुकेंत जायत्यो संगती आटापून आसात. स्वार्थाची थान, मोसराची थान, हगेची थान, अनिष्कळ चिंतनाची वा अनिष्कळ करण्याची तान, सैंबीक ओडणेची तान, ह्यो सगळ्यो पोटाच्या बुकेच्या वा पोटाच्या तानेच्या संगतीक सहज जाल्ले बरीच. पूण हांगासर कुडीच्यो संगती तुमी जाणात थोड्या वर्सां फुडें दिल्लींत निर्भया म्हणल्या एका चलयेची रेप जावन मर्डर जालें. थानेल्ले ते अनैतीक संगतीक थानेल्ले, कुडीच्या ओडणेक थानेल्ले, पिशाची म्हणटात पळय तसले 4-5 जाण सांगाता मेळोन एका चेडवाक ग्रासितात. ती थान आनी थान कंट्रोल करून तांकां जावंक ना. देखून तसले क्रूरपण तांणी दाखोवन दिलें. ते कोणी वाचूंक नात. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कुडीची थान आनी बूक थोडे पोटी आमच्या जिविताच्या नासाक कारण जावची आसा. लेखवर्ते पियेतले आसल्यार ताची भलायकी ते उगडायतात. लेखवर्ते कातले आसा जाल्यारय ताची भलायकी उगडायतात. संवसारी चिंतपा वेळार, संवसारी जिविताच्या त्या परिणा वेळार सुमी आमकां सर्गीच्या राजाचें चिंताप दिता. फकत तुमी तुमच्या कुडीच्या ताने आनी बुके विशयान चिंतचे न्ही, बघा ताच्या बराबर तुमी आत्म्याच्या बुके आनी ताने विशोत तुमी चिंतूंक जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला. संवसारी कुशालकाय बरी न्ही, वा मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही, वा मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे न्ही, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुमी चला आनी खंडीत तुमी चेतल्यात. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, इस्रायल लोक मेरीबाच्या सुवातेक पावल्या वेळार, मासा आनी मेरीबाच्या त्या जाग्यार पावल्या वेळार लोक थान येयल्लो आनी हांगासर लोक थान येयल्लो कुडीची तान, आत्मीक तान न्ही तांकां, कुडीच्या थानेन तो वळवळतालो. देखून ते मोइजेक मारूंक गेले, मोइजेक दुरसूंक गेले. देवाक तांणी दुरसवलें आनी देव
मोयचेचें उतर आयकून फातरांतावन उदक वळशें करता. मेरीबा आनी मास्सा म्हणल्यार त्या जाग्यार उदकाची झर फुटोवचें करता. इस्रायल लोक ह्या अरण्यांत पाशार जाताना देवाच्या कुरपेची झरीची तांकां वळख जावंक ना. देवाच्या बक्षण्याच्या त्या झरीची तांकां वळख जावंक ना. देवाच्या कुरपे आशिर्वादाच्या बेसांवाचो तांकां उगडास येवंक ना. ती बुकेली तेन्ना मोयजेक ती मारूंक आयली. आमी आमच्या गांवांत पोट भरून खावन आशिल्ल्या इजिप्तांत आमी आशिल्ल्या जाल्यार गुलामपणां आमी आशिल्ल्या जाल्यार न्हंयच्या बोगलेक गुलामपणाची कृशी करून आमी आशिल्ल्या जाल्यार पोटाक घट्ट आमी खावन आशिल्ल्या. पोटाक घट्ट जेवण आशिल्ल्या. अशें उपाशी पडची परिगत आमकां थंयसर येवंक ना. आनी तुवें तुज्या देवान सांगलाय म्हणून आमकां ह्या मरुभुमीक तुवें आपूण हाडलें. बसयलेल्या गांवाक आमच्या माय गांवाक आपूण व्हरता म्हूण तुवें आपूण हाडलें. ह्या वताच्या कर्कट्यांत आमी करपना साव आमकां वत लागता. म्हणून बोब मारल्या वेळार मोयजे देवा मुखार येता आनी देव सवळेचो खांबो जावन वा सवळेची खूप जावन तांचे थंय उबो रावता. आनी आत्म्याच्या दृश्टीन ही थान बगयलेलो देवाची वळख तांकां कळोवंक ना. रातच्या फरार दिसा उजवाडाक सोमकोंक कश्ट देखून रातच्या फरार सोमकया म्हणटा आसतना देवाला ते मोयजे लागीं परत गेले. काळोखांत सस्पडून आमी ओड्डाडता उजवाड ना. आमच्या लागीं थेल ना. आमच्या लागीं दिवे नात. कशें पयण करचें म्हणून मोयजेक ते दुरसोंक गेल्ल्या वेळार काळोखाच्या राती उजवाडाचो खांबो तो जालो. देव उजवाडाचो खांबो पळया. विविध दृश्ट्यांनी विविध संगतींनी देव तांकां आदार जाता. पूण आत्म्याच्या दृश्टीन हें पळोवंक वो इस्रायल लोक विसरलो. फकत आत्म्याच्या फकत कुडीच्या बुकेक आनी थानेक मात्र तांणी स्पंदन केलें. भूक लागल्या वेळार येथेच खावन आशिल्ल्या म्हणून मोयजेक ते मारूंक गेल्ल्या वेळार मोयजे देवा लागीं मागता आनी मान्ना खाण पडोशें करता आनी तांकां मान्ना खाणान पोशेशें करता. हेचे सुवातेर हांगासर मास्सा आनी मेरीबा म्हणल्यार त्या सुवातेर थंय येवन पावतना इस्रायल लोक थानेन वळवळतालो आनी मोयजेक तो दुरसलो देवाक दुरसलो आनी मोयजेक देव म्हणटा तुजी बेतकाठी मार. आनी कडपात्तावन जरीची वळवळ्ळें आनी त्या लोकांक येथेस्त पियोंक मेळ्ळें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो मुंदासून वेता वेता पळयन लोकांक देवाच्या कुरपेची जरीसो वळख जावंक ना. देवाच्या सासणीक जिविताच्या कणाची तांकां वळख मेळोवंक ना. फकत कुडीच्या तानेची आनी कुडीच्या बुकेची मात्र तांकां एक खंत आसली. देखून फुडें वेता वेताना सिनाय पर्वता लागीं पावतना पर्यंत ते तशेंच गेले. मोयजेक मारूंक गेले. मोयजेक दुरसोंक गेले. मोयजेक फातरावंक गेले आनी विकाळ सोरोप येवन तांकां साबले. जायते जण मरण पावले. परत ते देवा लागीं आयले आनी देवान पितळीचो सोरोप उबारून सांगल्या उपरांत त्या सोरपाचे दिश्ट घालता तो मोरचो ना म्हणून देवान उल्लेख केल्या उपरांत तांणी सोरपाचे दिश्ट घालीन ते वाचले. सिनाय पर्वतार देवान मोयजेक आपयलें. आपूण उपादेश दिता 40 दीस आनी राती मागण्यार तो थंयसर आशिल्लो आनी हो लोक सिनाय पर्वताच्या सकयल आसलेलो. मोयजे गेल्लो आनी फाटीं येना. तो गेलो काबार जालो म्हूण चिंतून तांणी भांगाराचें वासरूं गेलें आनी एका निजा देवाक सांडलो आनी अन्य देवाचें बलिदान करूंक लागली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मासा रक्ताच्या ओडणेक सांपलेल्या मनशाची गत ती नेजा देवाक सांडून अन्य देवा फाटल्यान वेचें अन्य देवाचें आराधन करचें. कित्याक खऱ्या देवाची खरी वळख खऱ्या देवाचो खरो मोग खऱ्या देवाचो खरो त्याग त्या लोकांक समजलो ना म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. हेचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जाकोबाच्या काट्या लागीं सामारियाच्या सिखार नांवाच्या एका गांवांत थंयसर जाकोबाची एक बांय आसली. जाकोब आनी ताचीं भुरगीं त्या बांयचें उदक पियेल्लीं तीं. आनी थंयसर आयलेल्या वेळार दनपाराचो वेळ
सोलून ते आयिल्ले पुरसाण जाल्ली जेजू थंयसर जाकोबाच्या बांयच्या कांट्यार बसलो. शिस्ताचे लागीं नातिल्ले. शिस्त कांय तरी जेवण हाडया म्हणून कांय पेंटेक गेल्ले कांय तरी हाडया म्हणून. जेजू एकलो आसलो आनी ते दनपाराच्या बारार ही समारिताची स्त्री थंयसर आयली. ही समारिताची स्त्री. ही समारिताची स्त्री कोण? ती बरी स्त्री न्ही. ती एक मेळी स्त्री, खोटी स्त्री, मेळी स्त्री. मेळी म्हळ्यार पातकाच्या कथांत जी येताली ती दनपाराच्या बारा कितें आयली की दनपाराच्या बारा बांयच्या कांटार कोणी उदक व्हरूंक येनात. आनी तो वेळ तसल्यांक म्हणून समाजान ठरयिल्लो वेळ तो. कित्याक म्हळ्यार बरे मनीस मानाचे गनाचे मनेस्तीन कांय तरी रेस्पेक्ट असलेले मर्याद असलेले मान असलेले मर्याद असलेले सगळीं सकाळीं येतात उदक व्हरूंक. इल्लीशीं मर्याद नातलेली कांयली समाजान पातकी म्हणून वलायलेली शी एब्बे म्हणून त्या चिंतपान पळयतली. ही मनशां दनपाराच्या बारार उदक व्हरूंक येतालीं दनपाराच्या. आनी जेजू पळया त्याच वेळार येता. ताका सकाळीं येवं येतें सांजेचें येवं येतें पूण थंयच येता. कित्याक? जेजू म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. पातकी मनशां परिवर्तन करच्याक हांव आयलां. सांडून गेल्लें सोदूंक हांव आयलां. भाग्यवंतांक न्ही. सकाळीं येवची गरज ना कित्याक ते पुरा भाग्यवंत आनी तांकां हांवें मेळची गरज ना. पूण म्हजी गरज आसा असल्या मनशांक. सांडून गेल्लें सोदूंक हांव आयलां. असल्या पातक्यांक वेंगूंक हांव आयलां. तांकां परिवर्तन करूंक हांव आयलां. देखून तो दनपारां बारा थंयच बसता. आनी जेजू ह्या स्त्रिये लागीं उदक विचारता. उदक. जेजू तरणाटो 30 आनी 3 वर्सांचो. ही स्त्री आतां कोळसो आनी राजू घेवन आयलेली. उदक काडटाना जेजू म्हणटा बाय म्हाका इल्लें उदक दी. जेजूच्या ड्रेस कोडांत कळटा जेजू कोण. जुदेव. समारिया आनी जुदेव. समारिताकार आनी जुदेवा मदें पंक्ती संबंध नातुल्लो. कित्याक म्हळ्यार जुदेव उंच वर्गाचे आनी समारिताकार ते ते कितें म्हणटात सकयल्या वर्गाचे कीड वर्गाचे. आमच्या आदीं आमी ल्हान आसतना अशें आसलें समाजांत उंच वर्गाचे आनी कीड वर्गाचे. आतांय आसात पूण उक्त्यान दाखयनात. उक्त्यान दाखयल्यार कंप्लेंट केल्यार केस घालून भितर पूण भितरले भितर पळटात. ते आमी उरल्यांत कडेन पळयता. पूण आदीं उक्त्यान ते करताले. कळ्ळें की एक कीड वर्गाचो अस्पृश्य म्हणटाले ताका. तो उंच वर्गाच्या घरा गेलो जाल्यार ताणें भितर वचूंक नातलें. बाय म्हणून दवरलो जाल्यार शेण पुसूंक आसलें तेंत. तो जेवल्या जाग्यार शेण पुसूंक आसलें जेवन उठल्या उपरांत. ताका खाण पयलें घालचें जालें उपरांत येवन खा म्हणचें जालें. ताका उनू म्हणनातले तिनूय म्हणटाले. म्हळ्यार जेव म्हणनातले खा म्हणटाले. आपडूंक नातलें. आपुडलें म्हणून जालें जाल्यार तो मेळो जालो म्हणलेक. देखून तांकां लागीं बसूंक नातलें. तसलें चिंताप करना आतां जिवंक जायना. बसार उट्ट बसतात न्ही गे. कळटा बसार उट्ट बसतात. सीट खाली जाल्यार कोण म्हण विचारना उट्ट बसतात. घरा गेल्यार नातात कोण ना गुत्त ना. चिंता अशेंच एक चिंताप जुदेव मदें आनी समारिता घरा मदें आसलें. तांकां पंक्ती संबंद नातुल्लो. तांच्यो वस्तू आपडूंक नातुल्ल्यो. तांणी दिल्लें उदक पिवंक नातलें. तांणी दिल्लें खाण खावंक नातलें. आनी असल्या स्त्रिये लागीं जेजू उदक विचारता. उदक. आनी उदक विचारतना पळया जेजू कितें उदक विचार. ती अजाप जाता आनी म्हणटा तूं जुदेव. सोडवून तुमचे तवनेंची म्हणटात तुमी जुदेव. जेरुजलेमा मात तुमी आराधन करचें. उरल्या संगतीन आराधन करनात तुमी. आनी तुमचें तांव सोडवून येवन तुमी जुदेव आनी आमी समारिताची सुण्याक सामा. आनी तुवें म्हजे लागीं उदक विचारचें. आनी जेजू म्हणटा तूं कोणा लागीं उलयताय म्हूण तुका समजोल्लें जाल्यार तूं असलें
झाप दिती नाही, हसलें उलोवणें उलयती नाही. हांवें दिवचें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केदींच तान लागची ना. हिका समजून हांव काल उलयता आनी तो म्हणटा, ती म्हणटा तुजे लागीं कोळसो ना, राजू ना, लाटो ना, कशें उदक काडटाय तूं आनी कशें म्हाका उदक दिताय, कशें उदक दिताय. आनी जेजू म्हणटा हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यांतान येता. ती स्त्री म्हणटा तुजे लागीं राजूय ना, दोरय ना, कांय ना, कशें उदक दिताय. आनी ह्या बांयचें उदक आमचे मालगडे जाकोब आनी ताची भुरगीं सगळीं पियेल्यांत. आनी असल्या बांयचें उदक तूं म्हणटाय हांव तुका पिवंक दिता, कशें दिताय. आनी जेजू म्हणटा मालगडे ह्या बांयचें उदक पियेल्यात, तुमी पियेतात, आतांय पियेतात, परतून ते तान येतात. पूण हांव दिता तें उदक पियेल्लो केदींच तान येवचो ना. ह्या स्त्रीक बारीक खुशी जाता आनी म्हणटा साईबा साईबा म्हाका इल्लें उदक दी. परतून राजू घेवन, लाटो घेवन, कोळसो घेवन ह्या बांय कडेन येवचें म्हाका पडचें ना, दया कर न्हय उदक दी तें. आनी जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा जेजू, जेजू ह्या संदर्भार तिचे सगळे गुट सोडयता. पळया आतां हांगासर उदक दिवचे प्रयत्न करता जेजू तिका. तिचे सगळे भितरले गुट सोडयता. एक हांवें वाचूंक ना ते, कित्याक म्हळ्यार हांवें मोठवी सुवार्ता वाचली, लांब वचूंक ना. 2 सुवार्ते आसात, एक लांब एक मोठवी. आनी हांगासर जेजू कितें तिचे भितरले सगळे गोट, कितले न्हवरे जाले, कितले घोव जाले, आतां कितले जाण आसात, आतां कोणा उठून आसाय, सगळे एका फाटल्यान एक सोडयता. ह्या जेजूक तिणें पयलें पळयल्लें ना, जेजूक तिणें पयलें देखुल्लो ना, जेजूची वळख तिका ना आनी हिची वळख जेजूक ना. पयले फावटी पळोवचें आनी ती चिंता म्हजें भितरलें रहस्य, भितरलें गुट ह्या मनशाक कशें कळ्ळें. हर एक उतरां समेत जेजून सोडून सांगली जाल्यार येवचो आसुलो मेस्सिया थंयसो तो. आतां पळया तिचे सगळे आत्म्याची थान बगोवचे प्रयत्न जेजू करता हांगासर. आनी तिका इतलो संतोश जाता, ती शेअर करता हांगासर, कावन्सिलींग जाता जेजू आनी तिचे मदें एका रितीचें कावन्सिलींग जाता. जाताना ती परिवर्तन जाता. पळया तिची सगळी पातकाची कथा निकळटात, तिचे सगळी सुखी तिका उडासाक येतात, सगळे अपराध उडासाक येतात, आपण करचें सारकें न्ही म्हण तिका कळटा. आनी ती संतोशान भरता. एका रितीचो उल्हास, एका रितीचो स्पिरीट तिचें थंय आसा. हे संवसारी सामाजीक शोशणाक बळी जाल्ली ती, दादल्या मनशाच्या त्या एका क्रूरपणाक वळख जाल्ली ती, शोशणाक वळख जाल्ली ती, असायकपणी तिचें जिवीत उजानगान लासतली ती. आतां एका रितीच्या दादुस्क्याक संतोशाक येता ती. आत्मीक संतोश म्हणटात ताका, आत्म्याचो संतोश, आत्म्याची तान बगल्लो संतोश. आनी त्या संतोशाक ती येता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ती परिवर्तन जाता. धांवता आपल्या कॉलनीक धांवता आनी म्हणटा मेस्सिया आयला, सोडवणदार आयला, क्रिस्त म्हणलो तो स्वामी आयला, बांयच्या कांठार बसला. आनी हे पयलेंत हिका गिरगीट म्हणटाले, ताणें चिंतलें ही गिरगीट वट्रासी उलयता कोण ना म्हूण, पूण ते धांवन आयले. आनी जेजू तांचे लागीं उलयलो, तांचे लागीं जेजून संवाद केलो. तांचे लागीं उलयतना तांची काळजां बरोवन आयलीं आनी ते म्हणाले तूं आमच्या सांगात राव. आनी जेजू त्या गांवांत 2 दीस रावलो, 2 दीस. आनी 2 दीस रावून देवाचें उतर ताणें परगट केलें. बुकेल्ल्या आनी ताणेल्ल्या लोकांक जेजून आत्मीक उदक दिलें. बांयच्या कांठाचें उदक, जाकोबाच्या बांयचें उदक न्ही, ह्या खंयच्याच बांयचें उदक न्ही, बगार आत्म्याचें उदक, आत्म्याक तान बगोवचें उदक त्या सामारिताच्या सिकार गांवाच्या त्या लोकांक जेजून दिलें. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची झर, म्हज्या झरींतलें उदक पियेता तो केदींच तान येवचो ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जो आमच्या मांजेलान जेजू परत म्हणचें आसा हांव जावन आसा जिविताचें खाण.
जिवीत असो उंडो म्हाका सेवता तो केदिंगस बुकें सोना पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, देवाचें उतर जावन आसा जिविताचें खाण, जिविताचें पिवन. आनी हें उतार घेता केदिंगस बुकें ना ताणें ना, पूण ह्या उतराचो मोग करूंक आपोवणें आज देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी निराशी जाल्या तेन्ना देवाचें उतर वाचया. आमी आत्मीय रितीन बुकेल्या देवाचेर उतराचो मोग करया. आमी आत्मीय रितीन थाणयल्या देवाचें उतराचो पाटलाव करया आनी जिवीत आमचें जातलें. आत्मीय रितीन आमची तान भगतली, आत्मीय रितीन आमची भूक थांबतली आनी आमी देवाची भुरगीं जावन परस जळटल्या. कशें सामारिताची स्त्री बदलली, तिचें जिवीत परस जळ्ळें, तशें आमचें जिवीत ही परस जळटलें. साऊल एका रितीच्या आत्मीक ताणेन आसुल्लो, आत्मीक थान एका रितीच्या ताणेन तो आसुल्लो. कसं जाल्यार मनशाच्या रक्ताच्या ताणेन, क्रिस्तांवाच्या रक्ताच्या ताणेन तो आसुल्लो. पळया दमास्काच्या वाटेर जेजू मेळटा आनी ताका आत्मीक जिविताची तान ताची बगयता आनी पळया हें आत्मीक उदक पियेल्लो साऊल पावल जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ती आत्म्याक तान ताची बगता आनी ती आत्म्याक ताची जर पावल मुखांत वाळटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. देखून असल्या जिवितांत आमी आसचें न्ही, आमचें जिवीत परिवर्तन जाय. सोम्याच्या उतरां आनी सोम्याच्या एवकरिस्त जेवणा मुखांतर आत्म्याची थान आनी भूक आमी बुजोवंक जाय आनी ह्या मुखांतर जिविताची भुरगीं जावन उठोवंक जाय. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तरी एका देवात ह्या सुलाम सभावार तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी बी तुमी चार आसतानाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यासपुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यार विगर्भे संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, 5 विलगातांनी कसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंसलो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदा देवा पच्या उजव्या बसला, थंय तान तुवें मेल्ल्यांचे बरसेवे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकता पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सदेवाची भुरगीं आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा त्रिंदातीच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पया. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण संभ्रमतना जिविताची जर जावन आसच्या येवकारिस्तांतल्या जेजूची खरी वळख दिवंक पवित्र सभेच्या वडिला भगेवन पापा साहेबाक, बिस्प साहेबांक आनी याजकांक तुजे दैवीक जरीचे शक्तेन भर म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. तुज्या पुतान दाखोवन दिल्ल्या सतानितीचे वाटेन आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी चलोवन लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणान वावून शांती समाधानाचें राज बांदून हाडूंक गरजाची कृपा लाभय म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. अंतस्करणांत उणेपण भोगच्या भावां भयणींक तुजे दैवी कृपे जरीन सारकें कर. राग, द्वेश, मोसर, हगे, दुबाव पयस करून माया मोगान जियोवन तुज्या पुताचे खरे साक्षी जायशें कर म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. आत्मीक जिणयेची सुखी दाड भोगच्या येवकारिस्तांत आनी मागण्यांत वांटेली जावंक आळसाय दाखोवच्या आमच्या फिरगजेच्या भावां भयणींक तुजे कृपेन भर. तांची आत्मीक तान आनी भूक सडय आनी तांकां उर्बेस्त क्रिस्तांव कर म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवच्या आमी समेस्तांनी फावो ते रितीन वांटेली जावन येवकारिस्ताचो फळ आमचे दिसपडते जिणयेंत भोगूंक गरजाची जिविताची जर आमकां दी आनी आमी भावार्थान थिरासाण सांबाळूंक कृपा दी म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. सांजू त्या देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पोंथळार हातीं धरिल्लीं सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हण मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. एकडी बोर मौन पडी सर आमची गासकी गरजो, आमच्या आशा, आमच्या अत्रेग सोम्या जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या आमच्या सगळींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया.
सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा संवसारी जिणयेच्या पैनार असलेल्या आम्हा हर एकल्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. ह्या दिसांनी खंडीत विशेष धग आसा. भिरंकूळ सुर्याच्या किरणांची दाब आसा. ह्या संदर्भात जायतो लोक दगीन कस्तून आसा. आमी कस्तून आसाव. वेळार बेगीनस पावस दडून आमची पृथ्वी थंड कर. कृषीक बेड्याक जनावरांक आनी मनशाक जाय पुरतें उदक आमकां पावस जायशें कर. कुडीच्या आनी इतर संगतीच्या तानेक वळख जाल्ल्या आमकां उदकाची गरज कशी आसा तशी आत्म्याची सुखीदार पडलेल्या जिवितांत दी आत्मीक जिविताच्या जरीची गरज आसा. ही सगळी गरज संपूर्ण कर म्हणून मागता हांव. आनी अशें आमची सगळी मागणी तुका समर्पण दिता हांव. ही तूं मानून घे. आमकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हणून मागता हांव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಆಮೆನ್. काणीक समो कर. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 120. सर्वेस्परा सजनस दावदा अर्पण दिला तो उंडा बिनी बिनी देला वसुन ग्लंब जीवित सोंड जातलो ससनाच्या ससना देवा रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी ही काणी काढता. उल्हास भरीत गीतांनी ओपून ती दिता. सर्वेस्परा सजनस दावदा अर्पण दिला दका सुवान दक्वा दिला मसर गिलन कपिवन जातलो ससनाच्या ससना देवा सई सुरेस्परा देवाला मी पदकाची दुदन तुका बलिदान बेडयता. आशीर्वाद गंधहीन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेता देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेकी पेशवा देवाक सर्वेश्वर कनवळ्या बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुज्या पुता जेजू वरवीं समार्य कर्ण स्त्रीक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें केलें. तिचें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजेशी ओडून घेतली. तशेंच ह्या बलिदानान आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फावो कर. आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्यासो. समर्यगार स्त्रिये लागीं आपणा पियोंक उदक मागणे तेन्ना तिच्या मनात जेजून बाबार्थ जायलो आनी तिच्या बाबार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान बागूंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी देवदूतां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारा सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान.
ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पुराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. व पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावांनो बहिणीनो, भोवतान दिमी घालया, पवित्र रितीन वांटली जावया. जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा ससाई मागया. आमच्या आत्म्याची भूक आनी धान बगशें आमकां आमी समर्पण दिवया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मारण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, सुमी जेजू मेलो, सुमी जेजू जीवन जाला. ओ बवट तसो गुट आमी परगटाव, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणास्वानी पुन्हा जिवंतपणाचो विभक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत उंडार सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या समेस्त पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाच्या महाय संगती तिसपती भाग्यवंत भाग्यवंत धर्मदोता भाग्यवंत देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवदी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आचना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां चिंताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार. देव करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ.
तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप सुम्या करतले जेजू ख्रिस्ता देवाच्या वादळ बापाच्या कुशपणे पवित्र आसा करा संसार तुमची विधली हे तुझे बोपू तुझे रक्तावरी सर म्हणजे कोट्या पन्नास सोर वाईट अंतलं मग आणि वासदान सुजा आज्ञा पडू मका आधार दी आणि तुझे सगळं वेगळं सोडून की दिस मका निर्मे नाका सो. पळया इज जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली. आत्मीक जिविताची सुखी दाट पडलेल्या मनशा कुळाक आत्मीक थान भगोवंक बूक थांबोवंक आयलेली. समारिताच्या स्त्रियेची जिवीत बदलेल्ली आमचे जिवीत बदलूंक आशेता ती येशळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबर पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जीवनाची विडी तुवें हुंडो मोडलोय. तुज्या स्त्यावासान तुवें बदलोय. कांसिंतलो दाकारोस रगत जायसो केलोय. उपरांतची सांग पिवंक दिलोय. जेजू मोगाडा जेजू दयाळा कृपे सागरा धन्या भाग्यवंता. जेजू मोगाडा जेजू दयाळा कृपे सागरा धन्या भाग्यवंता. आमच्या मोगान भरून जिविताचें कण जावन आमच्या काळजांत तो येयला. आमच्या मोगान भरून जिविताची तान बगोवंक देवाचे उतर आरोपी आमच्या मदें तो आसा. सुम्याक आमी अर्गां देवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळप तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. सर्व वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक सर्व अपयांतले मरणादी पिड्यांतले सांबाळलेल्याक कालच्या दिसा बरो सर्व वाईटांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद दिवन आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आयसो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर सर्व वाठावाटांनी आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर एवकरीस जेवणा मुखार आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर हांव अर्गां दितां जेजू. अर्गां दितां जेजू. अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू काळजान. हांव अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू. हांव अर्गां दितां जेजू काळजान. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा आमच्या देवा दैवीक देविताची जेवण आमी सेवलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
वसून जीवन क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची ओळखा. पान संख्या 243. Jesus somia आता करता जिणी बदल खंडित निश्चय करता बोगस म्हाका जेसू तुजी काकडूत मागता. पत्कामुची आयच्यान सोडता खंडी सोडता. मोगान पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कुर्साच्या कुरवेनीर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.